मोगाच्या भाव भयणानो, कोंकणींत एक म्हणी आसा, रूख तशें फॉल आनी बी तशें भाट. A tree is known by its own fruits. आनी हेच आयचे पयले वाचप आमकां सांगता. बरो मनीस आपल्यो बऱ्यो कण्यो दाखोल करता. आनी तशेंच आमी आमच्याच उतरां वरवीं आमी आमचें जिवीत कशें जियेता, कसली मनशां आमी ती आमी दाखोल करता आमच्याच उतरां वरवीं. बरो मनीस बरें जिवीत जियेता आनी बरी उतरां तो उलयता, आनी वायट मनीस वायट आदारता. भाग्यवान पावलू वायट मनीस आसलो. तो वायट जिवीत तो जियेतालो. लोकांक ताणें त्रास तो करतालो, लोकांक तो दुखयतालो. आनी जेन्ना जेजू क्रिस्त ताका मेवलो त्याच दिसा ताणें बरी फळां दुसऱ्यांक दिली. देवाचें उतर ताणें परगटलें आनी बरें जिवीत तो जिवंक पावलो. आनी आमी बरें जिवीत जियेलें जाल्यार आमी दुसऱ्यांक बरें करूंक आमी पावतलीं. बरें जिवीत आमी जियेलें जाल्यार आमी दुसऱ्यांक बोरवासो होप दिवंक आमी पावतलीं आनी मोगाची आनी सेवेची मनशां जावंक पावतलीं. आनी आयचे दुसऱ्या वाचपांत आमी पळयलां, भाग्यवान पावलू आमकां सांगता, जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां सगल्यांक सोडवण मेवतली. कित्याक जेजू क्रिस्त पातक्यांक सोडूंक आयला. लेट्स नॉट फॉरगेट दीस. केन्नाच विसर नाका, जेजू क्रिस्त पातक्यांक सोडूंक आयला. आनी आयच्या शिव वर्तमानांत जेजू एक वोपार सांगता आनी आपल्याच उतरांनी तो आमकां 3 शिकवण दिता. पयले सुवातेर बरें झाड जावंक. टू बी अ गूड ट्री दॅट बेर्स गूड फ्रुट्स. जेजू म्हणटा, बरें झाड वायट फळां दिना, न्हय वायट झाड बरें फळां दिना. तो जेजू आमकां बरें झाड जावंक आपयता, बरी फळां दुसऱ्यांक दिवंक आपयता. आनी केन्ना आमी बरी फळां दुसऱ्यांक दिवंक आमी पावतलीं, जेन्ना आमी देवाच्या उतरां पोरमोणे आमी आमचें जिवीत जियेता तेन्ना. आनी जेन्ना आमी देवाचें उतरां पोरमोणे आमी जिवीत जियेता, आमी दुसऱ्यांक बरी उतरां उलोवंक पावतलीं, लोकांक बोरवासो दिवंक आमी पावतलीं. तर आमी बरी उतरां दुसऱ्यांक दिवया, बरें झाड आमी जावया, बरी फळां दिता ती मनशां आमी जावया आनी एकामेकाक सेवा आनी आदार करया. दुसरें शिकवण म्हळ्यार आमच्या जिविताचें कुड्डेपण पयस करूंक. आमच्या जिविताचें कुड्डेपण पयस करूंक. जेजू म्हणटा, एका कुड्ड्याच्यान दुसऱ्या कुड्ड्याक वाट दाखोवंक जाता काय? दोगूय खोड्ड्यांत पोच्चे नात. जरी हांव वायट जिवीत जियेता, पातकी जिवीत जियेता, हांव दुसऱ्यांक बरी वाट कशी दाखोवंक जाता? बरें जिवीत जिवन पातकी जिवीत पयस करून हांवें दुसऱ्यांक वाट दाखोवंक जाता. तर आयज आमी आमचें पातकी जिवीत पयस करुया आनी बरें जिवीत आमी जिवोया. आनी तिसरें शिकवण म्हळ्यार आमचे दोळ्यांतली पाटी काडूंक. टू रिमूव द प्लँक फ्रॉम आवर ओन आयज. दुसऱ्यांक जज करच्या पयलीं हांव बरें जिवीत जिवंक फावो. देवाच्या उतरां पोरमोणे हांवें म्हजें जिवीत जिवंक फावो. मागीर तूं जज कर. पयलींच तूं जज करना. हांव पातकी आनी हांव जज करता तें सामकें न्हय. थंय देवाचें उतरां पोरमोणे आमी आमचें जिवीत जिवंक फावो. तर आयच्या मिसांत आमी मागुया, आमी सदांच जेजूक चिटकून रावंक. टू बी क्लोज टू जीसस. पोप फ्रांसीस सदांच म्हणटा, सदांच देवाशी लागीं रावात. टू बी क्लोज टू गॉड.
दुसऱ्या सुवातेर मागुया बरें फळांचो आनी मोगाचें झाड जावंक, बरीं फळां दुसऱ्यांक दिवंक, आमच्या जिविताचें कुड्डेपण पयस करूंक आनी देवाच्या उतरां पोरमोणे आमी आमचें जिवीत जिवंक देवाची कृपा आनी आदार आयच्या मिसांत आमी मागुया.